म्हाका सजलो ह्या दिसांनी ऑफिसांपासून म्हजें कित्याचेरूच मन लागना जेम्स दॅट इज क्वायट नॅचरल आमी काजो जाल्यार फकत 2 म्हयने जातातूच आसा सो आय कॅन अंडरस्टँड पूण जेम्स म्हाका एक सांग म्हजे लागीं काजो सांग तूं खुशाल आसा न्हय हे आनी तूं म्हजे लागीं कितें विचारताय डार्लिंग तुजे लागीं काजार जावन हांव खूब खुशाल आसा खूब खुशाल पळय जेम्स ह्या संवसारान माय बाय भाव भयणी भुरगीं सगळीं जावन आसात फोकाडा कोण कोणाचो न्ही गोरकारान आपले गोरकांनी खुशाल दवरूंक जाय आनी गोरकान खुशाल आसल्यार गोरकार खुशाल आसतलो ऑफकोर्स ते आनीक तुवें म्हाका सांगूंक जाय काजारी जिवितान जितली घोव आनी बायल एकामेकाच्या मोगान जियेतात तितलोच ताचो घोराबो बरो यू आर रायट आनीक भुरगीं ताचे आमी उपरांत चिंतचें सद्याक आमी अजुनूय भुरगीं आसा वी आर स्टील यंग सो लेट्स एन्जॉय लायफ पयलें म्हाका जाय तुवें तुजें बिझनस वाडयलेली आनी सायड बाय सायड आमी मोजा करुया जेम्स म्हाका जाय तूं एक व्हडलो बिझनसमॅन जालोलो आनी कशें म्हणटा न्हय बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन ऑफ कोर्स एंड दॅट वूड बी मी Of course, darling, behind every successful man there is a woman, and behind my success, it will be you. पूर्ण म्हज्या आवय बापाचें कितें करूया जेम्स ताचें तूं टेन्शन घेना काय ती आपल्या घरान खुशाल आसा न्हय ताका थंयसर राव दी आनी आमी हांगासर रावया जरी ना तूं जाणा हांव म्हज्या आवय बापाचो एकटोच पूत म्हज्या आवय बापायन म्हाका ल्हान आसतलो व्हड केलो शिकोप दिला हे आमी रावतात ते घर पासून ताणी खूब काळ आदी घेवन दवरलेले आतां आमचें काजार आसा म्हणून ताणी हे घराचें काम करून हे घराची दुरुस्ती करून तें ताळ्यार घातलां आनीक आमकां रावंक दिलां जेम्स ती ताची जबाबदारी फाल्यां आमगेर भुरगीं जालींच म्हणटूच ताका जाय तें घेवप आमचो कायदो ओके ओके ती सगळी खबर सोड तूं म्हाका एक सांग तूं म्हणटालो न्हय आयज घरांतलें काम करून आमगेर एक कुसर येवचो आसा म्हणून खंय पावलो तो येतलो तूं बेश्टेंच कित्याक टेन्शन घेता हांव जाणा जेवणाचो वेळ जायत आयला आनी तुज्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून येस ऑफकोर्स येतलो घोडेक तो आमचें घर सोदता आसतलो जायत घोडे येवन दी ताका सुसेगाद त्या म्हणसर आमी आमचे ड्रिंक्स मारया ओके Hello everybody. कोण उलय नाही ऑल डेड बॉडी कितरे तू कोण हांव कुजनेर तुमगे आय सोन कुजना हांव काम करतलो हांव कुजनेर सोजमलो ओय तुझें नांव म्हजें नांव कायतान पूण कोणाकू कितें बरें केसा लोक म्हाका मुठाय सोयतान 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 न्हू कायतान अरे पण आता सोयतान म्हणटालो न्हय सोय सारकें सांग तुझें नांव काय तान हो सोयतान कितें सांगूंक सोदता रे तूं Satan is the dushman of Father, Son and the Holy Spirit. Amen. सोड उलयता तूं चल चल कामाक लाग दोनपाचो वेळ जालो ओय. पोटाक भूक लागल्या ओय ओय कित काम करपाचें पळय हो आयचो मेनू आं हे पळय या आमचें किचन हें तुमगे किचन ओके बरें नमस्कार सायबा नमस्कार ओय लेट्स कंटिन्यू विथ आवर ड्रिंक पूण मॅडम आं बायल पासून सोरपी ताई हांव आयला संवसारान सासणेक जिवीत आनी हे जिवीत तोगता तसलें जिवीत दिवंक आयला आणि हांव आयला तुमकां दिवंक थोडेच वेळाची मजा
गांवांक रचून उजवाटा कोयलो सगळ्या वस्तूंचो दोनी ताका केलो देवीचो सांगात दिलो दीस आपले खोशेन सारी देव सदांच आसलो तांचे बरी सोयतान पावतालो कातरूंक तांची दोरी कोये वेंगोशी घातली गोरी एवेक बोलोन रुखाचे फळ खावंक लायता तें फळ आतां वांकूळ खावंक दिता आदानाचें उदर मोटा जायते मनीस आसता थोडे रोजतेल्या देवाकूच वाकांटा थोडे देवना म्हणून सगल्यांक सांगोंक पावता सोयतानाचे गोलाम जाले आसता आमच्या मोगाचे जेजू संवसारांत आयलो ताका मेकाचो मोग करूंक शिकयलो कोचे वतांक आपूण तो पावतालो पूण कसलो इनाम ताका मेवलो संवसारांत जायतेच मनीस आसता थोडे रोजतेल्या देवाकूच वाकांटा थोडे देवना म्हणून सगल्यांक सांगोंक पावता तुमकां कितें जाय जिवीत वो मोजा तुमकां कितें जाय जिवीत वो मोजा हे घर जावन आसा म्हजें आनी ह्या घरान मनशां रावतात ती म्हजी सोडून फकत एकलोच तो कायता पूण ताका हांव एक दीस तरी मोजो करतलोच पूण म्हाका ताची भिरांत दिसता कित्याक तर तो देवाचो मनीस म्हूण कित्याक तर तो म्हज्या मनशाक आपली करून म्हज्या दुश्मनांक दीत जाल्यार हांव अशें घडोवंक दिवचो ना मोचो गोरकार एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाला दुडू भांगार प्रॉपर्टी आमची लागीं जायते आसा पूण म्हाका दिवंक ताचे लागीं वेळ ना बट नो प्रॉब्लेम म्हणटात न्हय दुडू आसल्यार तुज्या दुडवांनी तुका जाय तितलो वेळ विकतो घेवंक जाता म्हणून आफ्टर ऑल दिस इज मॉडर्न लायफ सरिना काल आम्ही ऑफिसांतल्यान येताना एक इम्पॉर्टंट फायल घरा हाडली आतां सोदल्यार ती म्हाका खंयच मेवना उबे रावन कितें पळयताय म्हाका ती फायल सोदूंक हेल्प तरी करून जेम्स तुजो उगडास केला खंय तुका तुज्या वस्तू प्लेसीर दवरूंक गमना बाय द वे आर यू शुअर ती फायल तुवें कारान रुमान हाडलेली म्हणून ओके कोळयेक ती फायल कारण आसा आसती पळयता जेम्स वन सेक आगे सुया कितें जालें जेम्स कितलींच वर्सां जालीं आमी खंयसरूच हॉलिडेक वचूंक ना एकूच वीक खंयसरूय पयस टुराक या न्हय प्लीज हे पळय आमचे डॉली खुशाल जातले प्लीज जेम्स पूण आतां म्हाका एक सांग सद्याक आमचें डॉली आसा तरी कॉलेजीक गेला आसतली गेला आसतलें तुका खबर ना जेम्स ता
स्कुलाचो रिकॉर्ड दवरपाक ते आतां भुरगे उरप ना ते आतां वाडून व्हडलें जाला आनी हेच पासवत तुवें आतां ताचेर नदर दवरूंक जाय वाडलेले चेडूं आख्खो दिसभर तूं घरान आसता म्हणटोच ताचेर नदर दवरपाचो तुजो कायदो आनी तुजो न्हय तुवें फकत दुडूच सोडपाचें जेम्स म्हाकाय मेकळेपण जाय सुशी बरी तूं भोगता जरिना हें तूं कितें उलयता तूं न्हय तें म्हाका सांगतालें तें एका बापायचो कायदो भुरग्यांक जाय नाका तें हाडून दिवपाचो आनी एके आवयचो कायदो भुरग्यांक बरी रीत देख शिकोवपाचो म्हणून हें तूं विसरलें जेम्स जशी दीस पासत जाता तशे म्हयने बदलता आनी उपरांत वर्सां मुठूच आयज आसलो मनीस फाल्यां आसना हांव बदललें तातूंत कितें वायट आसा ओके ओके सकाळी फुडेंच तुजे लागीं बसाबास करून म्हाका म्हजो मूड ऑफ केलेलो नाका वेता आनीक एक उगड आसता हे पोरी एका घराब्याची वस्तोरी सोरप पिवत रावली जाल्यार तेन्ना त्या घराब्याची बुन्याद हालता ओ बाबडो सोचमोता ओ खंय खंय मोसा मारता ती म्हाका कांयच खबर ना म्हणून पूण म्हाका कित्याक पडला आका जाय ते आका करून दी म्हाका जाय ते हांव करतली आफ्टर ऑल आय एम स्टील यंग ओनली स्वीट 16 मॅडम 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 हुया हुया मॅडम मॅडम हुया अरे दोळे फुटल्या तुझे दिसली पडना तुका तू मॅडम स्वीट 16 मोठाय ती न्हू ती तेसो चेडवां एश कोन बरी भार केली आसताय बरी पुटपुटी दिसताय बरी बरी टायटे पॅन्ट घाताय ब्लाउज घाताय हांगा बॅग लायताय मागीर एश कोन मोबायलाचेर उलयताय ओये ओये नो या ओके एश कोन उलयताय तांकां स्वीट 16 Shut up! शट अप ओके शी अरे हे कितें करता तू हे कितें बुरसो करता? खंयचो हा बुरसा नो घायतान हा तुय शर्ट सकल दवर शर्ट सकल देवय सकल देव ना ना शी. ना ना सकल देव पा शर्ट देव पा जाता सकल देव पा जायना देव नाही. तुय म्हाका सांगिल ना आता शर्ट आप ही मागीर शर्ट आप म्हणजे बुस्कोट वयर काड मागीर हांवें बुस्कोट वयर काडो ना तू मॅडम तू ऑर्डर दिता आयकूंक जाय अरे पयली सारकी इंग्लिश उलोवची उपरांत व्हडला इंग्लिश पेन जाव बरें ती खबर सोड काम जालें तुजें ना काम कोता आसतना तुवें स्वीट 16 म्हणल्यार मगे कान टाकून गुंडवलो ओय चल कामाक लाग तुज्या बरें बरें कामा म्हणल्यार हें आसो शे तकली पिशी कोत्ता सारको कसलो कुसनेर हाडला म्हूण कोण जाणा याद वर्सोन गेल्या ही धांवते भाशेन कोणागे पेटलो उज पालोवपा गेलो दिसना हे पेटलो उज पालोवपा गेलो ना बाटली पेटोवपा गेल्या ही रात आय कित्तू मालकीर याद बायल जाणटून घो बरो मनीस ते गेलो ही सोऱ्या बाटली सारकी आयक ना आदले आमगे कित्तू बरे दीस काडले आदले आमगेले मनीसू देव बिरादेन दीस काडले देव बिरादेन जेवा हाडल्यान मायक पॅक रेस्पेत आनी मान दिताले इतू बरें आहलोले पूण आतां हो संवसार डिवायड एंड रूल युनायटेड बाय देव डिवायडेड बाय देवसार आज सांगे रेप पार्टी आसा बट वेट आज वी देर राइट ऑन टाइम येलो असे हो धाकटो देवसार कोण देवचार अब आमगे सरकार बरें हें सांग म्हाका बाय तूं बेगीन कॉलेजीसून घार येयलें अरे म्हाका एक सांग कितें भुरगीं कॉलेजीक कित्याक वेतात शिकपाक आनी हांव वेता मजा मारपाक म्हजें लायफ एन्जॉय करूं म्हणजे माय मजा मारपा लायफ एन्जॉय करपा कॉलेजी वयताय आनी पिक्चरा कितें वयताय पार्लमेंटाचो खबरो करपाक अरे दॅट इज ओल्ड स्टाईल ओल्ड स्टाईल बाय हे कांयच हांकां लागी आयक हेची तूं पड मोठा ओल्ड स्टायल म्हणून ते ओल्ड न्हू ओल्ड इज गोल्ड नॉट टू बी सोल्ड आनी तूं ही पण नाटकां कोता न्हू ती कोर होल्ड ना तोर जिवितां जातोलें बोल्ड तूं आमगेर राव इतली बरी इंग्लीश उलोवंक शिकलोय बाय तुमगे घरा इंग्लिशी न्हू जाय तें शिकिलां एक पाट हांव चिंतू पडटा हांव संसरा आहा ओ एमकोंड आहा कामू पिवन किस्सो धांदोड कोता हेजी माय तें तुका नाका तूं फोनाचेर उलय हांव वयता मुगे कुशीन बरें हांव बरो
अजूनही भुरगे आसा तुका अजूनही खबर ना या समाजात दुडू असो जाय जाल्यार तुका जाय तितली मौज मारूंक जाता वय हे तू म्हाका सांगता तुका कितें दिसता हांव भिकारी म्हणून चाली पहिले जोडूक सिंग आणि कुबरात तुझ्या कुस्तार मौज मार सजमले आणि वॉच ऍडवाइस हांवें तुका दिलोलो जाल्यार जे दुडू तूं हाडटा ते तुवें जोडूंक ना पूण म्हज्या दाडान जोडल्यात ताली तुझ्या उलोवप शिमे भायर पावली तुझ्या उलोवप आयकून अशी तकली पासून फोडूंक लागता शी कायदान कायदान मॅडम तू काय पासून करून दिला माका अरे कोण आसा रे तू वेगीन हांगासर ये आता येऊ ना भितर वचून एक टॅबलेट कोणी घेऊन यो कितें जाता? अशी तकली सारखी फोडटा तुझी तकली हटा कितें हांगा घरांत उरले हे सायडीन कोड करपा हांव नाल होटा हे सायडीन आपल्यागे तकली होटा हे कितें काय कोणा म्हाका मॅडम थंय नाल होण जालो नाला सोणाचे बरें उडदी पीठ माता तुझी तकली लायता तकली हॉटींग बरी बांद या हय आम्ही सगळा टॅबलेट घेऊन येवना टॅबलेट म्हणा सोडूय टॅबलेट हावपा न्हू ते मागीर किडनीचे पेज येता मागीर तुगे किडनी पेड जाल्यार मागीर सोड्या बाटली लावपा पडटली ती खबर तुका नाका आम्ही सगळा टॅबलेट हाडून वचून टॅबलेट घेऊन यो. टॅबलेट देखून जायत भाशे असताय त्यो ते क्रोसीन आसता इनासीन मेथासीन टॉमासीन जायत भाशे टॅबलेट तू केसो टॅबलेट जाय अरे कसली पुढे घेऊन यो टॅबलेट ऍक्च्युअली झाल कितें इतू सारखे आबालाल गेला तू अरे ते चोडवान मोशी तकली सारखी पिशी केल्या पिश केल्या पिशी एशमोसेंग होय बरें आत कोण म्हाका कितें करपा जाय तें ऐ मोबाईल घेऊन मोबाईलाचेर कितें करता 108 फोन माता पिशा उरपा कितें या घराचेर म्हजो आशीर्वाद आसा या घरान रावतात ती मनशां म्हज्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत सारतात तांच्या जिवितान वादळ मोड येतोच म्हाका उलो मारता पूण दुस्मानाचो दोळो या घराचेर आसा पूण हांव या घरात कधीच वायट जावंक दिवचो ना दासिया ओ दासिया माझी मोचो घेऊन भारी आहे बाबा त्या निर्लात होईल असं का तुझ्या मोर्चा घेऊन आले अजूनही निर्ला काय बाबा ताका माझी मातही पडोंक ना बाबा तशें म्हणून नाका कोणेक ताच्या जिवाक बरें दिसान आसतले ते कोण निर्ला आसतले बाबा तुझें टिफिन पॅक करून दवरला आनी तें घेवन येता म्हजे माय आदा जातलो म्हूण कागाळ जाल्लो म्हणजे सगळे घडटा ते कितें बाबा घे टिफिन दवर माय मी जातो आनी चल तुका वगत जाता होय होय माय तुका काणकोणा पावूंक जाय न्हय टायम हांव तुज्या घरकान्नीक सांगता तुका वेळ जातालो देखून तूं गेलय म्हणून होय माय माय बरो करून हांव येता तू मातशी तासयाची खबर घे बरें बाबा काय उरोंक ना मगे आनी बरें माय बरें बाबा तासयाक सांग म्हाका फोन कर म्हणून बरें बाबा म्हजो पूत एक ऑफिसर आनी गव्हर्मेंट ऑफिसान असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून तो नोकरी करता पूण पूण आनी कितें तुज्या पुताच्यो जाता ट्रान्सफरी थंय जाल्यार पयस पयस आतां तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान असिस्टंट डायरेक्टर म्हूण नोकरी करता तोय जाल्यार खंय काणकोण आमी रावतात आल्दोना ह्यारा ऑफिसरां गाडयो घाल लागीं व्हरोंक आनी हाडूंक येता आनी तुजो पूत आपणाची पोन्नी फटफटी मोटरसायकल घेवन कामाक वेता बाय वय तशें म्हणो नाका तूं अशें उलोवंक लागलें जाल्यार कशें जातलें म्हजो पूत एक सादो आनी भावार्थी हाकाच लागून तुमी अशी उरल्यात ह्या घरांत पळय हे कोणूय घर आसलेलेचे म्हणटले
आनी बाबा फकत एकाच देवाचेर धरूंक जाय. बावाट धरूंक जाय. हांव पावलू लागीं काचाचान फोसली. म्हाका दिसलेले पावलू लागीं दुडवाचो पोटलो आसतलो आनी तो हाडून म्हज्या लागीं दितलो आनी हांव हे कुडीक म्हजे बरेंच नेटयतली. पूण म्हजी सगळीं चिंतनां सोपणाच जालीं. माय कितें जालें माय? येतली एकवी वच मारली? ना माय कांयच जावंक ना आनी हांवें खंय की वच मारल्या. नाच्या 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 कितें जालें गो? अरे कांयच जावंक ना. खरें काय जालो ना मुगो? हांव सहज बरो चोर बी चोरून वयर म्हूण हांव आयलो ताचे हात पांय मोटल म्हूण. शेजारी आसूंक जाय असले वायटा बऱ्याक एकामेकाक पावता पळय तसले. तुमी उलयात. नाच्या तुका कितले फावटी सांगले रे म्हजें नांव नाची आनी पूण दासिया म्हणून? आगो म्हाका म्हणपा जायना न्हू जाल्यार हांवें कितें करपाचें? ती कोबा सोड. हांवें आयकिलां तूं घरांतलें काम कांय कोण म्हूण. अशें म्हूण तुका कोण सांगता? हांव म्हणना हो गांवचो लोक म्हणटा. वय वय आनी हो गांवचो लोक कितें म्हणटा? तुज्यान तुज्या घोवाक मुठीन दवर म्हूण. वय वय आनी कांयच म्हणना हो लोक? ना ना आनी आनी पळय कितें म्हणटा मगो लोक तूं चोवपाक सारकी ब्युटी क्वीन दिसत म्हूण. खरेंच? वय. खरेंच? हांव वय. खरेंच ब्युटी क्वीन दिसता? सारकी. राव तूं राव हांव तुका कितें कोल्ड ड्रिंक घेवन येता. आनी एक सांग रे हो लोक आनी कितेंच म्हणिना म्हाका? म्हणटा कितें? तुज्या घोवाक तुवें मुठीन दवर म्हूण. वसोन कर गेट आउट. पूण सोडून गो. तुज्या हालाक आनी सावत्री ती- बस. सगळे पनवती हात तितले म्हाकाच मेवतात. हॅलो 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 हांव कितें करूं? म्हाका 50,000 रुपयाची गरज पडली देखून म्हाका तुजो पयलो उगडास येयलो. कित्याक तूं जावन आसाय म्हजें ATM. सद्याक म्हज्या लागीं पयशे ना. हें तूं कितें उलयताय? येद्या व्हडल्या ऑफिसराची बायल तूं. ही तुजी तोंडांतलीं उतरां भायर सोदतात ती सोबना तुका. म्हाका कशेंय पूण 50,000 रुपया जायत. खरेंच तुका सांगता म्हज्या लागीं येद्या वखदार 50,000 ना. तशें जाल्यार तूं तुजें भांगर हाड. तूं म्हाका वळखून जाणय दासिया. जोरी तो तूं म्हाका पयशे दिनाय जाल्यार हो गूट तुजें हांव गोरकाराक सांगतलो आनी मागीर नाका तूं अशें करिनाकाय. हांव तुका म्हजें भांगर घेवन येता. सांग आमी खंय मेवपाचें? सदांचे सुवातेर. ओके. चितलेले खंयच्याय तरी हॉटेलान वचोन सेलिब्रेट करूं. या आनी
न्ही पयलोच बर्थडे तुजो तुज्या जल्माचो दीस तुज्या घोवाच्या घरान न्हय आनी तू खूब खुशाल न्हय बाय वय खुशाल असतलीच हाका आनी बर्थडे म्हणटात थोडेशे पोसकोटे चण रल्ले आनी हातून कितें मजा आसा तुवें मगे तुज्या पुताक सारको तुजेच भाशेन केलाय ओल्ड मॉडल बाय आतां तो तुजो घरकार म्हणटच तुवें आतां ताका तुका जाय पळय तसो करूंक जाय न्यू मॉडल तो म्हजे खंय आयकता तो सगळे तुजेच आयकता हांवूच नको तुवें तुज्या पुताक कित्याक काजार केल्लोय पळय तो हांवें म्हज्या पुताक काजार केल्लो पुताचो संवसार करूं म्हाका एक सांग तूं कित्याक काजार जालें पळय तें हांव बरी बरी चण आचोवन व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा आनी भुरगीं माय चे 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 इतले बेगीन हांवें भुरग्याचें चिंतूंक फावना हांवें तर भुरग्याक जल्मान हाडलें न्हय जाल्यार ही म्हजी शी सामकी पिड्यार जातली ओ आतां समजली आनी हाकाच लागोन ह्या संवसारान आतां भुरग्यांची संख्या देंवल्या पयलीं मजा मारतात आनी उपरांत भुरगीं ना म्हूण डॉक्टर अशी येतात नाका जालेली खंयची खंयची वखदां खातात आगे पुरो करा तुजो तेंप सोंपलो वो आतां आमचो तेंप इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड यू नो तुज्या लागीं उलोवंक कांय फायदो ना हॅलो जल्माच्या दिसाची पोरबी तूं कोण दासिया तुवें म्हाका वळखोंक नाय हांवें तुका वळखला पूण हो नंबर म्हजो णव नंबर आयज खुशाल न्हय आनी कशी चल्ल्या तुज्या जल्माची तयारी जुदास आयज तुकाच लागून हांव त्रासान पडलें म्हजे सुखांतले दीस हांवें दुकान घातले रिलॅक्स दासिया द गेम विल स्टार्ट नाव हांव सुरवातेक स्लो होता मागीर उपरांत मातसो फास्ट मागीर एकदमूच फास्ट कसं कितें जालां जिवाक बरें दिसता ना पावलो तूं आयलोय हांव येयलो यू ओके या आय एम फायन बाबा तूं आयलोय होय माय माय घे हो म्हज्या पगाराचो 10वो वांटो बाबा तूं कामाक लागलेल्याक आयज पासून तूं तुज्या पगाराचो 10वो वांटो हाडून म्हज्या लागीं दिताय देवाच्या कामाक लागून होय माय ह्या संवसारान जियेता आसतना आमकां दोन कायदे पाळचेच पडटा एक शेतकाराचो आनी एक देवाचो शेतकाराचो कायदो केन्नाय चेंज जावंक शकता पूण देवान पवित्र पुस्तकार बरयलें आसा तें केन्नाच चेंज जायना म्हणटच हांव देवाचो 10 वांटो चोरून म्हाजे 9% म्हाका वगडायले नाका सारकें बाबा तुजें दासिया आमी काजार जाल्या त्या दिसांतान हांव तुका पळयतां तुजी वागणूक म्हाका दुसरीशी दिसता आर यू टेन्स अबाउट समथींग व्हॉट इज डिस्टर्बिंग यू सांग दासिया हांव जाण आसा तुजो घरकार तुज्या दुकान वांटो घेवंक सदांच तयार आसा वॉच विल बरो हा काटो काडू पावलू हांव सदांच चिंताली हांव काजाचान म्हज्या घरकाराक घेवन सेपरेट रावंक वचों तूं हांगा तुका कोण डिस्टर्ब करता म्हजी माय अशें म्हूण हांवें खंय म्हटलां पूण पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा ती तुका खबर ना एक दादलो आपणाच्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपणाचे घरकान्नीक एकवटतलो ती मागीर दोशी न्हय पूण एकूच ही तुका खबर ना जाणा दासिया पूण ताची अर्थ असो न्ही चेड्यान काळा जातूच आपल्या आवय बापायक सोडून दुसरे कडेन वचूना पूण पवित्र पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा जी भुरगीं आपल्या आवय बापायक दुखयता ती तांचो शिराप मागून घेता आनी तांची बुनियाद घालता पूण जी भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान आनी रेस्पेद दिता तांचे देवाचो सदांच आशिर्वाद आसता आनी वेता थंयसर ती जैतिवंत जाता ती खबर सोड दासिया आज तू पळो उलटी कुईन दिसता मिसाली
मिसाक सगळो लोक तुकाच पळयतलो. मागीर धू कोणाची? कोणची असेल? अरे बाबा, आय मीन टू से बाय कोणाची? असिस्टंट डायरेक्टराची. चल चल, आय अंडरस्टँड. तू भितर वचोन फ्रेश. आमचे शेजारी ह्यो चोवेन जालो. म्हाका दुबावच लागता. कसो तरी गुण दाशे म्हाका लिपोवता जाय. जायत आपल्या आग्वार बेणा वेलो. कोण जाय ताची आवय बापूय, कोण जाय ताची भाव भयणा. ते अनाथ म्हूण हांव ताच्या लागीं खास जाल्लो. सजमतालाचो आवय बापाचो मोग ताका मेळोंक ना तो म्हणजे माय लागच्यान ताका मेळटलो. पूण मे आईन कामिंग इन. अरे साधू यो, हांव तुजीच वाट पळयतालो. बाबा रागा जायनाका, मातसो वेळ जालो म्हणून. तुका न्हू केसो आदार जाय न्हू. हांव तुका ATR. ATR आनी कितें रे? ATR म्हळ्यार एनी टायम रेडी. सर्वीस दिवपाक 108. सगळे रेडी आसा. तूं बस. आयज जाय त्या तेंपान तूं म्हाका उलोवंक मेळला. तर आमचे वाड्या वयले सगळे कशे आसा? वाड्या वयले सगळे बरे आहा. पूण बाबा तुका मरे कितें विचारपाक जाय आसलें. विचारूं? अरे विचार, वेळ नासतना विचार. चोय बाबा, तूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम करता म्हणटोच तुका दिसना शेतकार भावांक आदार करचो असो? बायतान हाडल्या परस गोंयान कितें उत्पन्न करचें अशें दिसना तुका? जाय ते दिसता सातू. पूण हे सगळे म्हाज्या हातीन नासता जाल्यार हांव तें करपाचो. पूण म्हाका आमचे वडील सांगता तेच करचें पडटा. आनी बायतान येना जाल्यार मंत्र्यांची बसां कशी बसतली? आतां सोदवलो बाबा. तुका इतो ट्रान्सफर इतो पयस कित्याक जाता पळय त्यो, तूं ताका सांगात दिना म्हूण. अरे म्हाजी ट्रान्सफर हुंजरी मारूं हांव भियेना. तांच्यांनी म्हाका गोंयचे भायर मारूंक जायना न्हू. म्हाजे सांगता जेजू क्रिस्त आसा. तो म्हाज्या विरोध कोण आसत? मागीर आनी कितें खबर? ओके. हो पळय रे आमचो दोमनी कितें. हांगा बरो सगळें बरें चलता. अरे येयला तुम्ही? बसा 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 बस आहे. बस बस. दास्या का पळयता. दास्या हो दास्या यो. सगळी येयली. सातो खंय गेलो? केक घेवन यो रे. ओके बाबा. Thanks for your compliments. Thank you. बाबा हे काढल्या खात्री आनी. अरे ती किती झाडाची खाणी कातरूया कातरूम. माशी राव या. माय ओ माय येता बाबा. यो. तू जाओ तुम्ही. अरे सर यो सर. हो सर. थँक्यू सर. तू सारखं वेळात बोलय. बाय. थँक्यू सर. तुम्ही या मनशाक वळखतात? हो जावन आसा एन इन्स्टिट्यूटाचो चेअरमॅन. आनी तियात्रिस्तांक सपोर्ट करपी यात्रिस्तांक सपोर्टर. थँक्यू सर. केक खात्री आनी सारको लेट जातलो. तो सारको बिझी मॅन. वय वय वय. तशें चल. केक खातोया. पळय जॉल मार्क आतां हांव कॉमेंट्स करतलो. अरे ओके डन. ओके चल स्टार्ट. 1 2 3. दीस तुझ्या जल्माचो दीस फोडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उडास कोता तुजो. दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो आसून
कोणाचो फोन काय? हॅलो, कोण उलयता? ह्या वेळार कोण उलयता तें तुका गरजेचें न्हय, पूण हांव कितें तुका सांगूंक सोदतां तें तुका गरजेचें. तूं सांग, कितें सांग सोदताय? कॉंग्रॅच्युलेशन, तुजी ट्रान्सफर म्हापसा RTO डिपार्टमेंटान जाल्या. पूण म्हाका पयले गमचे आदी तुका कशें गमलें? तें तुका नाका. आनी एक, तुजे बायलेक म्हज्या वद्दान विश करूंक विसरो नाका. हॅलो, हॅलो, हॅलो. सकाळी फुडें कोणाचें तोंड पयलें म्हूण कोणूच जाणा. पण टायर पासून पंक्चर जावंक जाय आसलो. डॉली, टेक इट इझी, गाडी ती. पूण हें सगळें आयजूच पडोवंक जाय आसलें. डॅनी, चल वचून चॅक कर. टायर चेंज केलो जाल्यार. बरें डॉली. जाणा क्रेझी, कितें? ह्या दिसांनी आमच्या पार्ट्यो मात बऱ्योच नेटान जाता. नायट क्लब्स, पार्टीज, टिटोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारकें तुजें डॉली. तूं म्हाका मेळोन म्हजे दीस एकदम बरे वयतात. लायफ मस्ट गो ऑन. लायफ मस्ट गो ऑन, या आय नो दॅट. पूण आतां एक गाडी जाली आसतली न्हू सारकी शुअर? डॉली, कार इज रेडी. चल, आमी या. डॉली, म्हाका एक सांग. तूं सदांच इतलें दुडू. आय डोंट वॉन्ट दॅट. तूं सदांच इतलें दुडू खंयता हाडटाय गो? तुका तुजो मम्मी डॅडी कांयच म्हणना? हे दुडू जावन आसात म्हजे. आनी तांकां खंय टायम आसा? म्हज्या पासून आतां तुमीच जावन आसात म्हजी फॅमिली. जे दुडू हांव तांचेर मोडटा, ते दुडू हांव तुमचेर मोडटा. आनी तुमकां उगडास आसा न्हय? आमकां आयज सांगे पार्टयेक वचोंक जाय कसिनोन म्हणून. वय, तें आनी विसरोंक जाता. डॉली, खरें सांगू, तूं पळोवंक एक ब्युटी क्वीन कशी दिसता. डॉली, तूं लॉनाची कातारां म्हणटा पळय तेन्ना म्हाका तुजो आवाज सारको लॉनाच पासून दिसता. कितें सांगता टिना? हांवें तर केन्नाच आयकोंक ना. वय डॉली, तुका म्हणचेच पडटले. तुका म्हणचेच पडटले. ओह, तुम्ही म्हाका इतलो फोर्स करतात जाल्यार हांव म्हणटा. खंयचें म्हणू? तुका जाय तें म्हण. ओके. संवसारांतले दीस काडलेत रडोन. भुरगेच कोणाचून गेले उडोन.
दिसा सर होय सर हे सांग म्हाका मुकड एक प्रश्न आसलो तेजे म्हाका जापापू मेळना तूं म्हाका सांगूं शकतलो विचार विचार कसलो प्रश्न सर चोया मनीस ह्या संवसारांत दुडवां हाटल्यान धांवता 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 ताका दुडू एकठांय करपा मेळटाय उपरांत त्या दुडकीन कोतकीत तो सर अरे कसलो प्रश्न रे तुजो अरे एक पावट मनशा लागीं दुडू जालें म्हणटच त्या दुडवाक कुस्तार मनीस एक व्हडलें घर बांदता घर बांदल्या उपरांत एक गाडी विकती घेता त्या उपरांत तो वर्ल्ड टुराक वेता आनी त्या उपरांत आपलें जिवीत तो ह्या संवसारान मौजेन सादता एकाच उतरान एका मनशा लागीं दुडू जालें म्हणटच तो सुखान जियेता सुक्कान सर सुक्कान दीस काट म्हणटाय तेजें ऑब्जेक्शन आहा म्हगेलें ओके तो घर बांदिता मागीर तो वर्ल्ड टुरा वयता तें हांव मानून घेता पूण तो मनीस सुक्कान दीस सात म्हणटाय तेजें म्हगे ऑब्जेक्शन कित्याक ऑब्जेक्शन सर चोय तो मनीस दुडू एकठांय कोता कोता एक दीस दुयेंस पडटा मागीर ते जोडवा पयशे तो इथं दोतरा आनी दुयेंसा मोटा मागीर दोतोर मोटा हें हाय नाका तें हाय नाका आं हावपा पयशे हाय पण हावपा जायना दोतोर मोटा हाय नाका आं मागीर कितें करपाचें एक दीस तो मनीस थाकाच कमोवन वयता कितें घेवन येयलो कांय न्हू कितें घेवन वयता कांय न्हू काली आतां येता काली येत चल्या गया आमेन अरे कायतान फाल्यांचें कोणें पळयलां आयचें आयज फाल्यांचें फाल्यां तुझे दीस तुवें संवसारान वेतात ते बरें आसन केवळ मोजा मारून दीस सारूंक जाय फाल्यांचें चिंती ओय न्हू हें सारकें सर तुगेलें एक काम कर तुगे सगळी गिरास काय हाड हाडून काबार करुया वय वांटून काबार करूया आनी कोणाक म्हाका तुका सगळे लोकांक वय इतले त्रास काढून कोश्ट काढून हांवें एकठांय केलेली गिरेस्ताय लोकांक वांटूया सर आजी तू मेल जाल्यार तुगे ती गिरास काय कोण हाताला आनी कोण घेवन येता कोण खबर तुका आसपाना जीत आसतनाच गिरास काय कोण तेल लायन वयतो अरे कसले पिशेपणां वयता मोची गिरेस्ताय खावूं मोची गोरकान आसा मोची धूव आसा सगळीं आसा आवय गोरकाने आनी धूव ती केन्ना हावपा लागलेली हें कांय खबर ना हांगासर कितें करता ना खबर मातालो खबरो ओपे आयचो बेनो चल रांदूंक सुरवात कर मॅडम तू मेनो येदी दिता हावपाक सोदना काय बरें तुजी नेस मुस्ता जरिना ह्या दिसांनी म्हाका तुजो स्वभाव वेगळोच कसो दिसता जेम्स हांव येद्या व्हडल्या बिल्डराची गोडका मिनिस्टर आसा ते पासून तुका सलाम मारता मोठोच हांवेची जावचीच पडली न्हय सर सर सिलास कितें जालां आनी तूं सगळोच भियेलो कसो कित्याक दिसता सर प्रॉब्लेम सर सगळोच गडबड जाला सर गडबड जाला पोंडा तुवें दोंगर घेतलेलो तुजो व्हडलो प्रोजेक्ट येवचो आसलो तुवें सांगलें ते प्रमाणे हांव बुलडोजर आनी म्हज्या मनशांक घेवन थिंचर हांव गेलो ती झाडां कातरूं आनी जमीन लेवल करूं पूण गांवचो लोक थिंचर येवन तांच्यांनी आमकां काम हाडायलें तांच्यांनी मारून धांवडायलें म्हजो जीव साल्वार करूंक हांव धांवताना मोबायल पासून तो पडत साडलो त्या लोकांक इतली पोतवी जाली तो लोक म्हाका ओकोन नको गोंयांत आनी दिल्लीक पासून व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिशियनाची म्हाका वळख आसा दुखय नासतना एका मनशाचो कांटो कसो काडूंक जाय तें हांव बेस बरें सांग सर ते म्हणटात आपलो जीव पासून दिवंक तयार आसात पूण ती जमीन लेवल करूंक आनी ती दोंगराली झाडां कातरूंक आनी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक आमी केन्नाच दिवचे ना मातसो पाय येवंक जाय अशें सांगो अरे 100 कोटी दिवन हांवें तो दोंगर विकतो घेतला हे भायर अंडर द टेबल कितल्याच पॉलिटिशियनाक आनी कितल्याच सरकारी अधिकाऱ्यांक हांवें पयशे फारीक केले सर आतां हांवें फुडें कितें करपाचें चुडास एक काम करूया सद्याक आमी त्या प्रोजेक्टाचेर ब्रेक घेवया फुडें कितें करूंक जाय तें हांव तुका गमयता ओके सर हांव येता गो सीएमाचे फोन लागून इलेक्शनाक पयशे व्हरोंक येता तेन्ना रोखडेच फोन काडटात जेम्स सीएम सर
तूं आनी असो जेम्स कितें घडलें तें घडोवंक फावो नासलें ही खबर हांवें आयकना फुडें म्हज्यान रावंक जायना जालें देखून आयज हांव हांगा येला तूं जाणाय जेम्स ही सगळीं कामां जावन आसा आमच्या ऑपोजीट पार्टीची सर तूं जावन आसा सीएम तुज्या लागीं जायना म्हटलेलें कांयच ना जेम्स थोड्याच म्हयन्यांनी परत इलेक्शन जावपाचें आसा जाणा आनी ह्याच कारणाक लागून म्हाका म्हजें पावल सुत्रायेन मारचें पडटलें पूण तरी आसतना तुमी आमचे पार्टयेचे फिनान्सर म्हणटकीच म्हाका तुजी मजत करचीच पडटली पूण सायड बाय सायड आमचें वोट बँक राखचें पडटलें जाल्यार हांवें कितें करपाचें तुज्या पार्टयेच्या हायकमांडाक फोन मारपाचो कांय गरज ना तुजो प्रॉब्लेम हांव सुटावा करता न्हय तूं सुटावो करता आनी कसो डिवायड एंड रूल ही ब्रिटीश गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जावन आसली पुर्तुगेज सरकारान हीच पॉलिसी उजार करून कितलींशींच वर्सां गोंय राज चलयलें आनी जेन्ना तो परत गेलो ही पॉलिसी आनी सॉरी ह्यो दोन वस्तू हांगा दवरून गेलो हीच पॉलिसी डिवायड एंड रूल आमी उजार करून आमचे इलेक्शन जिखोत आयल्यात भाव भावा मदें धर्मा मदें आमी फूट घालतात तांच्या मदें झगडीं लायतात आनी अशें करून आमी आमचे वोट बँक घट करतात आनी हाकाच लागून आमी सदांच निवडून येतात सर म्हाका तुजी भाशणां आयकुपाचीं ना तूं कितेंय कर पूण म्हाका हो म्हजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालोलो जाय आनी चोरी तर हो म्हजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना जाल्यार हाचो परिणाम मात वायट जाता फॉर यू एंड युअर पार्टी कांय भियोनाकाय तुजी स्वप्नां सगळीं पुरी जातलीं पूण म्हाका थोडो वेळ दी सगळीं कामां हांव ताऱ्यार घालतां समजलोय तूं सांगता तशें हांव करूंक कबूल आसा अशेंच कर तूं केन्नाच दुखी जावचो न्हय बरें तर हांव आतां वेतां म्हाका मातशीं कामां आसात ऑल द बेस्ट जेम्स हे सगळे चल्लां ते कितें हांवें भितर आनी तुमची सगळी खबर आयकल्या दिस इज बिझनेस बिझनेस चलता आनी बिझनेसान म्हणटात ते वयर कला असतात अरे पूण पूण आनी कांयच ना आतां म्हाका एक सांग आमची धूव कॉलेजींतल्यान कितल्या वरांचेर घरा पावता ती म्हाका खबर ना कायताळांक विचार खबर ना म्हणजे तूं ह्या घरान आसचो ना हांवें सांगलां न्हय कायताळांक विचारना आयके किती पार्टीक येता म्हाका वेळ जाता अरे सर कितें झगटाय कितें व्हॉट इज द प्रॉब्लेम टेल मी द प्रॉब्लेम टेल मी गोडी दुखून करून दिनाय प्रॉब्लेम होळयेक आनी तुज्या आमच्या प्रॉब्लेमाक कितें कनेक्शन आसा सर झगटाय कितें आसा मॅडम कितें आसा गोटाय आमचो प्रॉब्लेम तुका कित्याक कळंक जाय रे हांव सॉल्व करना तू आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता अरे तुजे लागीं तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना तू आजुनूय आंकवार आसा तो पळय आमचो आनी प्रॉब्लेम कितें सॉल्व करतलो तेच न्हू ते मॅडम थंय तेच न्हू हांव तुमगे घरांतून कुजनेर न्हू पूण धवलो अशें करून घुडायता सर तुगे प्रॉब्लेम कितें म्हाका सांगू अरे म्हजे प्रॉब्लेम आनी कितें हांव इतले त्रास काडून कोश्ट करून तुडू एकटायता आनी ही म्हजी घरकार फकत म्हज्या तुडवां कुस्तार भोवसा मारता आनी वेल्यान म्हाका शेकोना सर चय सर ओ दोल चयला ओ दोलो चय हांव वयर उडयला वयर रावना तो पोतून म्हजे हाती येता कित्याक तेशें आसत तें एकल्यान जोडपा जाय दुसऱ्यान मोडपा जाय तुवें जोडपाचें तें मोडपाचें ना बिकॉज द संसार इज रावंड सर येस तूं आदरान मोठा आनी एकल्या लाखान मोठा तुका कॉम्पिटिशन करूंक सोदिता आनी एकले आसा म्हजे लागीं कॉम्पिटिशन करूंक सोदता कोण रे ते हांवें तुजे लागीं विचारलो कोण काय म्हणून आतां कितें जाता सांगूंक तोंड कोण कोण ते म्हजे लागीं कॉम्पिटिशन करूंक सोदता ते
मनशाचे दूख लोटून आयला आणि ह्या सगळ्या फाटल्यान म्हजो हात आसा आणि दासिया जावन आसा म्हजे आणि हांव ताका उजार करून ह्या घरातल्या सगळ्या मनशाक म्हज्या ताब्यान करतलो. शी या गावात भोंग पासून म्हाका लोट दिसता. सगळे जाण म्हज्या तोंडार मारतात. म्हज्या भावाच्या ऑफिसान 2 लाख रुपया सापडल्या आणि हाकाच लागून ताका ट्रान्सफर केला, सस्पेंड केला. रसिया तू एकलेच किती उलयताय? कोण तू? वय हांव. तू तुजो घोस 7 म्हणटाले न्हय जाल्यार 7च्या ड्रॉच्या टेबलान 2 लाख रुपया कशे सापडले? ते म्हाका खबर ना. पूण तू हांगा कित्याक आयलाय? म्हाका दुडवाची गरज पडली देखून म्हाका हांगा येवचो पडलो. दुडू 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 तुका कितें दिसता हांवें दुडवाच्या झाड लावन दवरला म्हूण म्हजे लागीं दुडू ना? दुडू ना जाल्यार कितें जालें? हे भांगार आसा न्हय? खंयच्या भांगाराची खबर कोत्ताय? तुवें तर सगळे म्हजे भांगार विकून खाल्ले. आतां हांव खोटे भांगार घालून भोंवता. शी. माय हो तुजो कोण? सोयरो? माय तो आमगेन म्हाजो इश्ट. बाबा कसो आसाय तू? आसा बरो. आनी विचारता म्हणून रागार जायना काय? तुजें नांव कितें? जुदास. पवित्र पुस्तकांत एक जुदास नावाचो देवाचो आपोस्त आसलो आनी ताचें नांव जुदास आसलें आनी ताणें जेजूक 30 नाण्यांक विकलोलो. तुमी उलयात. जुदास तूं हांगासर वचोंक कर. पावलो येवचो जालो आनी ताणें तो तुका हांगा पळयत जाल्यार तो म्हाका हांव नको कितें करतलो पळय तो. येवं न्ही ताका. पळयता हांव तो कितलो हुशार आसा पळयतो. कित्याक जुदास तूं वाटले थंय? चलो वर. तू आणि हांगा तुका सोद्यापणान दिली ह्या म्हज्या घरा भितर सरपाक. तुजे बायलेन तो तू माझ्या बायलेचो भाव? तू माझ्या बायलेचो भाव कसो सांग? म्हजी बाय तो रावना. तू म्हज्या बायलेचो इश्ट सांग जाय. पावलू तूं ताका वळखताय? होय हांव तो वळखता. पूण कसो? तोच तुका सांगतलो. अरे म्हजी खबर सोड. पयलो तूं चित त्या झाडांसान कसो भायर सुट्टलो पळयत तो. तुवें म्हाजे बसत चिंतूंक कसलीच गरज ना. हांवें कांयच वायट करूंक ना. तो म्हाका भिवची कसली गरज. भिवंक जाय ताणें. ताणें हो प्लान काडून म्हाका त्रासान घाला ताणें. हो मनीस हांगा कसो पावलो सांग म्हाका. पावलू हांव आनी तो एकेच कॉलेजीन शिकताले. जेन्ना ताका कळलें हांव तुज्या लायक आजाद जाला म्हूण तो आमकां मेळोंक आयलो. दॅट्स इट. आतां तुका गमलें न्हय? बरें तर हांव वेता. नको असलो असले थर्ड क्लास मनशा बरोबर तुजी वळख आसा म्हण. पावलू हांव तुका सांगूंक सोदतालें तो त्या दिसा. हॅलो सर. सायमन कसो आसा? बरो आसा. सायमन तुका हांवें कितल्या फावटी सांगलां म्हाका सर म्हणो नाका म्हण. तूं फकत म्हाका पावलोच म्हण. ओके ओके. लेट अस कम डिरेक्टली टू द पॉयंट. हांव जाणा तूं निरोपराधी म्हणून आनी ह्या पासत हांव तुका त्या त्रासांतलो जरूर सोडून काडटलो. तुका कोणाचेर तरी डावट आसा? ना सायमन म्हाका कोणाचेरूच दुबाव ना. पूण म्हजे लागीं सगळे पुरावे आसा. पूण हांव फकत एकेच संदेक रावता. पुरावे आसात? आनी त्या दिसा तुवें त्या रिपोर्टराक कित्याक सांगूंक ना? सायमन म्हाका जाणा जावंक जाय हो प्लान कोणाचो पळय तो आनी कोण म्हाका त्रासान घालूंक सोदता पळय तो. पळय त्यो सगल्यो खबरो हांगा उलोवन कसलोच फायदो ना. तूं फाल्यां म्हाका पुलीस स्टेशनार येवन मेळ
अँड देन वी वील डिसायड कितें करपाचें आसा पळय तें. बरें साहेब. बरें तर म्हाका परवानगी दी. शुअर. हांव येता. बरें. म्हाका कांयच सोदना. म्हाका त्रासान घालून कोणाक फायदो जातलो पळय तो. तुका आनी त्रासान घालूंक जाय. सर तुमी आनी आमगे पळय हांव तुमगेर येयलां आनी म्हाका येवचोच पडलो. अरे तुका हांवें कितले पावट सांगलें तें स्वताचो सांगात सोड आनी म्हाका हात मेळय म्हूण. तूं आयज कितलो उंच पावपाचोय पूण ना, तुका वाडलेलें नाका साणलेलें जाय. सर म्हजे लगे कितें आसा तातूंत हांव सुखी आसा. अरे तूं केन्ना सुदरपाचो नाय. तूं केन्ना सुदरपाचो नाय. अरे तूं ह्या घरान रावताय तो हेका घर म्हणटात रे. तुका मात्तूय लॉज दिसना. तुजे सकयले सगळे ऑफिसर व्हडले व्हडले बंगल्यांनी रावतात आनी थोड्या लागीं फार्म हाऊस बसून आसात. आनी कितें काय म्हणल्यार तूं ह्या पोन्न्या घरान. सर मनशाक घर जाय फकत रावपाक म्हणटोच ते काय आमी घेवंक वयचे ना. सॉरी सर हांवें तुका बस बसून म्हणलें ना. बस न्हू सर हांव तुका कितें पिवंक हाडटा. नाका नाका हांव तुमगेर बसोंक येवंक ना. हांव तुका बॅट दिवंक आयलो न्हू. नाच्या नाच्या. अरे सातू कितें जालां. सर आनी पावलो त्या घरान. सर केसो आहा. हांव बरो ना म्हूण तुका कोणें सांगलां. हांव बरो नासलो जाल्यार हांगा पावपाचो. हांव हॉस्पिटलान आसपाचो. सॉरी सर मोगे ट्यूबलायट मातशी लेट पेट्टा. तुमगे ट्यूबलायट रोखडी पेटोत न्हू सर. तुमकां यू टर्न मारपाची संवय जाल्या सर. कोण युटर्न मारता रे. तुजो सरकार आतां इलेक्शन जाता तेदो ना तुमच्या पार्टीचें नांव चेंज कोराय आनी यू टर्न दवराय. अरे तुमकां सगळे स्किमी आमी करून दिल्यो म्हणून तुमकां चड मोद मारला. आमकां मोद मारला. होय आमगेले पयशे आमकां दिता आनी वयले आमकां शापत्रां सांगता. सर एक 5 वर्सां गोंय चलोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट मेवतलो. अरे तूं कितें सदमला. गोंयां चलोवप म्हणजे एक मोटरसायकल ओ बास रे. आनी तुका 5 वर्सां गोंयां चलोवंक दिवं आनी हांव कितें करूं. भज्या भाजूं ओ गाडो घालून चायेचो चाव विकूंक बसो रे थंय. 5 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट दी खंय. पावलू हांव येता. बारीक चिंत आनी म्हाका सांग. बरें सर. सातू हांवें तुका कितें काम सांगलेलें तें तुवें केलें. वय सर टीव्ही न्यूज चॅनलाक मेळोन हें सांगला ते भाशेन सगळें सेटींग केलां. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. गेम तांच्यांनी सुरू केल्या पूण हांव एंड करतलो. कितें करचें म्हणून कांयच सुचना. लोकांनी एकठांय जावन म्हजे सगळे प्रोजेक्ट होवन उडयले. पॉलिटिशियन म्हाका आदार करून भियेतात कित्याक इलेक्शन लागीं. सोडलेली चड काबार जावन आखरेक म्हज्या घराचेर पासून हांवें रीण काडचें. सरिना खंय वता. हांव हें घर सोडून येता. सरिना तशें करिना काय. सरिना ह्या वेळार म्हाका तुजी गरज आसा. म्हाका सोडून वचो नाका. सरिना प्लीज. हांवें तुज्या नांवार FD घातलेले न्हय. तूं FD बँकांतल्यो विड्रॉ करून ते पयशे म्हज्या एकाउंटार घाल. म्हाका कुळमाची गरज आसा म्हजे प्रोजेक्ट फुडें व्हरोंक. एक पावट म्हजे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले म्हणटोच हांव ताच्याहून दोबरादान दुडू परत तुज्या एकाउंटार घालता. जेम्स खंयच्या FDची तूं खबर करता. अरे
ते एफटी सोडायचं मोजो हा ती एफटी तुका कशा दितेली आय एम सॉरी आय कांट कीप देम सरीना प्लीज तशी म्हणू नका. या वेळार म्हाका तुझी गरज आसा सरी. जेम्स यू आर कम्प्लीटली फिनिश्ड आणि या फुडें न्हय या फुडें तूं वयर सोरान केन्नाच पावचो ना. कित्याक जाणाय या फुडें तुज्या संगताक हांव वाचची ना. तू वाचचे ना पूण गे सस्पेक्ट ना ओके ओके डोंट टेक टेन्शन हांवूच तुका सस्पेक्टा. जाणा जेम्स हांव आयस्तान इनफॅक्ट आतां सर तुका सोडून दुसऱ्याक वचो सांगत दिवंक येता. आणि हांव बरो तुज्याशी येतली म्हणून तें केन्ना सजवू नाका. सजवलय सरीना तू म्हाका कितें सांग सोदता. हांव तुजें कांयच सोसमोग ना जेम्स हांव तुका सजवायला न्हय हांव तुका डायवर्स दिता. डायवर्स पूण कित्याक जेम्स तुझे सगळे प्रोजेक्ट मोन पडल्यात त्या दिसाक तर तूं म्हाका सोदयता म्हाका मागता म्हज्या माय बायक नाका जालेल्या उतरांनी उलयता. अशें म्हणून हांव तुजे डोमेस्टीक वायलन्स केस फायल करता. पूण सरीना सरीना हांवें तशें कांय करूंक ना. तें फकत हांव आनीक तूं जाणा. जाणाची सरकारान डोमेस्टीक वायलन्स कायदो करून आमकां बायलांक जायतो फायद्याक पडला. आमी बायलो कितेंय करूं कितलेय घातकी जावं ती केस फकत आमीच शिकतात. भोंगो बाबड्या दादल्यांची. सरीना प्लीज तशें करी नाकाय. या वेळार हांव सारको लाचार जालोलो आसा आनी जरी जर तुवें म्हजें डोमेस्टीक वायलन्स केस घातली जाल्यार म्हज्या नांवाची घाण जातली. म्हजें नांव पिटर जातलें. नाव तुका आनीक नाव उरला. जेम्स यू कम्प्लीटली फिनिश्ड. सरीना हांव काला पडला तो पळोवन तूं म्हाका सोडून वचोंक सोदता न्हय. वच पूण वेचे आदी म्हाका त्या मनशाचें नांव सांगून वच. म्हाका चड जावंक जाय कोण तो मनीस म्हजे बागेंतल्या फुलांची रोपी तोडून आपले बागेंत रोवंक सोदता. गेस कर. यू कॅन गेस. ओके ओके डोंट टेक टेन्शन. ओके हांवच तुका सांगता. जाणा जेम्स तो तुजो क्लास मनीस सद्दां आमगेर येवपी प्रॉपर्टी घेवपाक तुका आदार करपी उपरांत ती प्रॉपर्टी डेव्हलप करून सेल करून तुका हेल्प करपी. स्टील यू कॅन गेस. ओके लेट मी टेल यू तो आनीक दुसरो कोणूच न्हय पूण तुजो रायट हँड जुदास. जुदास अजूनही तो सांग ना चल हांव तुका व्हरोंक येयला. Judas, I'm ready. Come on. Let's अरे हांवें तुका ह्या संवसारांत प्लीज केलो आनी तुवें म्हाका वचलो विश्वासघात केलो. जेम्स म्हजें नांव जुदास. जेजूचो योग सीस आसलो. ताणें जेजूक इसूस नाण्या विकलोलो जाल्यार तुजें आनी कोंत आसा. चल सरीना आमी या. सरीना हे घातली जुदासा सांगता की तुझ्या घरातलो पाव भायर घालचे आदी आनीक एक पाव चिंत. Jeez, चिंतपाचें आनी कांयच उरप ना. आनी सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका चिंतूंक वेळूय ना. Come on, Judas, let's go. Bolsan duru te tu
गोरकानीचे मोचे सांगणे आयको आवय बापाय कावेन केली पोर गोरकान मोची सोडून म्हाका गेली स्वप्नाचो मोजा करून तुरो संसार हो 4 दिसाचे पोका संसारान कोंडूय कोणाचो तुजे लागीं आसत तेन्ना तूं सोयरो सोगल्याचो बोल्सान तुज्या दुडू आसतो उगडास कोरिना देवाचो एक दीस दुडू तुजे ते सोंपतो उपरांत तूं चुदेव दोणाचो सर हांवें भितर रावन सगळें आयकलां देवा तुज खुशी रोनाक कायतान पयला न्ही तुवें हांवें म्हजे गोरकाणीचें आयकोन म्हजे मायपाचेर विसरून घातलो आनीक आखरेक तेच गोरकाणीन आयज म्हजेर विसरून घातलो म्हज्या साक्रामेंताची गोरकान म्हाका सोडून गेली तूं म्हजो कोणूच न्ही तुजे आनीक म्हजे मदें कसलीच सोयरी गोत ना तूं आमच्या घरांतलो एक सिद्धी तूं म्हज्या कास रोगताचो भाव जाल्ले परी आयज म्हज्या सांगाताक आसा कायतान 3 म्हयने जाले हांवें तुका तुजो पगार दिवं तूं बी नाका कायतान आनी केवूय फुडें म्हज्यान तुका तुजो पगार फारीक करून पळोवचो तूं बरें पूण एक काम कर कायतान कितें ही मोदी तूं तुका अरे तुझ्या 3 म्हयन्याचो सर चोय तुवें म्हाका इतू तेंप तुगे घरान सिरीस दिल्या म्हजें पोट बोला हांव न्हेसवला तूं शुसता आनी आज तुजें दूख केल मग सर हांवें तुका समजपाचें सर मनशाचें दूख येता तेन्ना मनशां नको एकू काम करपाचें देवाक आर्गां दिदमासनी आनी वाकाणपा जाय आनी देवाक वखद आमी इतलें मागो जाय देवा हें दूख सोंसोन म्हाका व्हड कुरपा दी म्हूण कायतान तूं इतलो सादो मनीस पूण हें सगलें शाळेपण तुजे तकलेन खंयच्यान आयलें सर तूं जाणा हांव आयतरा हॉलिडे गेलो म्हूण पयलीं हांव मिसा वयता उपरांत हांव एक प्रेयर मिटिंगे वयता थिंग म्हाका सोर पदवेदार देवाची जाणवाय मेळटा सर हांव तुका मुगे फ्रेंडा मेळयता हो तो फ्रेंड जो फ्रेंड तुका सुखान आहा तेन्ना न्हू तूं दुख्ख आहा तेन्ना देखून तुका आपल्यागे सांगात दिता तूं हिंगा राव सर हांव तुका मुगे फ्रेंडा मेळयता घेन येता म्हजी तुवें तरी म्हाका आपलो सांगात दिल्यार इतलो काळ घे सर ओ बायबल मुगे फ्रेंड आयज सोन तो बायबल तुगे फ्रेंड सर तूं जाणा एक मोबायलाचेर तरी उलयतलो न्हू रिचार्ज करपा जाय एक पाट रेंज मेळना आउट ऑफ कवरेज एरिया मेळटा पूण देवाक उलोवपा रिचार्ज करपाक गरज ना देवा डायरेक्ट रेंज तुका तरी देवाक उलोवपा जाय न्हू पावार दवर सर पावार दवर व्हडलो पावार न्हू धाकटो सासवां इतलो पावार दवर आनी देवा उल्ल मार चिरूल सर पदवेदार देव तुका साप दिता सर कायतान हांवूच नको आयज तूं नासलो जाल्यार म्हजें कितें जातलें आसलें तूं भिनाका सर तूं भिनाका कायतान म्हाका एक सांग म्हजी तूं डॉली खंय आसा सर तेजें आनी सांगें जाय आयज सकाळीं हिंग पाटी हाल सकाळीं न्हंयको पाटी तेजें आनी सांगें जाय सर तुवें ते 50 लाख 20 लाख पड घायलोले न्हू तेज ही 50 लाख जाले आनी ते 50 लाख हांवें आयकोन जाणा ते 50 लाख हांवें काबार केले तेणें 50
50 लाख ताणे खोबार केले काय तर ते दुडू हांवें ताच्या काजाराक म्हणून ताच्या नावार बेकन घातलेले आणि ताणे ते खाऊन खोबार केले येऊ दिता का हांव ताका दिसते सांगेल मरे तेजे जोडा सर तू 50 लाख सर सोय चोड ते भुरगे ते तू बिस्तो ताका झगोना का बरे भुरगे ते त्याक मरे रस्तो दाखोवपा बरो मनीस मेळना तू भिनाक तू सर दिसता आबालाल जायना का मनीस मेल मोटरी जीत करून जाता सर मनशा जीत करून जायना न्हू आरोन गेलो दूध पोतून भरून जाता नाही ना सर देवा तू खुशी ए सर झगोना का झगोना हांव येता भितर आंधी चेकीत दवरलो हांवें चयता हाय डॅड वय असले आयज खूब वर्सांनी तुज्या तोंडांतल्यान हो प्रश्न भायर सरला उगडास कर डॅड तुजी आनी मोजी भेट निमणी केन्ना जाल्ली ती म्हाका उगडास आनी उगडास करूनय कसलोच फायदो ना डॅड म्हाका 2 रुपयांची गरज आसली ट्रान्सफर इट टू माय अकाउंट ओके कितें 2 लाख आणि तुझ्या नावार अकाउंटांत दुडू असलं Oh, you mean those 50 lakhs? It's over. Over? Just like that. डॉली 50 लाख तुवें म्हणून कवर केले तू जाणा ते दुडू सोडूक कितले त्रास आणि खोश करचे पडटात पळय ते 50 लाख म्हणून तुवें कवर केले तुवें आनी तुजे मामीन म्हाका रस्त्यार उडयलो तेक हांव समजायता बाय चोय तू नॉको व जाण ते म्हाका खबर ना पूण एक जाण जाव हे तुगे दादागे प्रोजेक्ट पडे आहाय न्हू ते लोकांनी बंद केल्याय आणि तेको उपाय ना जाण त्याने हे घराचे पासून लोन काढा हे जाण जाव रीण काढतेले हे घराचे पासून किदे हांव सोचतली हांव म्हजें जिवीत अशेंच मोजीन सारतली म्हूण पूण दुडू ना जाल्यार हें सगळें कशें घडटलें बाय दूध आसलो तेणे तुवें मारली जिविताची मोजा आत दूध नाय भोग तुजे पातकाची सोजा हांवें ह्या मनशाक म्हज्या ताब्यान करपाचो जायतो प्रयत्न केलो पूण ती कोशिश मानून घेवपाक तयार ना आनी हो अशेंच चल्लें जाल्यार म्हाका हे घरांतलो धांवचो पडटलो ना हांव अशें घडोवंक दिवचो ना म्हाका कांयच सोसमना पावलू जुदसाक कसो वळखता आनी जुदस पावलूक पूण म्हाका जुदसान सांगलेले पावलूक एक चेडू जाय काजार जाव आनी तेय जाले अनाथ उपरांत जुदसान म्हजी आनी पावलूची वळख फेसबुकार करून दिली आनी हे पोरी पावलू म्हज्या मोगान पडलो म्हाका पावलू लायक काजार जावपाची बिलकुल खोशी नासली पूण हे म्हाका सगळे कोचचे पडले जुदसाक लागून कित्याक जुदसान म्हाका धमकी दिल्ली की तो म्हज्या हकवार पडयलो बूट सांगून म्हज्यो सगल्यो सोयरीको मोडटलो आनी खंयच्याच चेड्या लागीं म्हाका तो काजार जावंक दिवचो ना म्हूण देखून हे सगळे म्हाका कोचेच पडले Are you okay? वय तू आयलोय हांव आयलो कितें जालां दासिया काय म्हाका सारकें टेन्स कशें दिसता ना ना कांयच सांगू ना हांव सच बोलो तूं म्हजे सस्पेन्शनाचेर चिंता न्ही डोंट वरी दासिया एक कितेंची तुका हांवें खुशालकायेची खबर हाडल्या म्हजें सस्पेन्शन रिवोक जालां ज्या मनशान म्हज्या मेजाच्या ड्रॉवरान पयशे दवरलेले आनी त्या मनशाक कोणें धरूंक लायलेले ते दोगूय मनीस सांपडलेले आसा आनी आयज इन्स्पेक्टर सायमन तांकां आमगेर घेवन येवचो आसा हांगा येवचो आसा होय आनी कित्याक ते हांव नको पूण आयज हांव खूब खुशाल तूं खुशाल ना दासिया वय वय
म्हजी ट्रान्सफर सदांच पयस पयस जाताली पूण जेन्ना म्हजी ट्रान्सफर लागीं म्हापशा जाली तेन्ना म्हाका दुबा पडलो. तेन्ना हांवें एक आयडियर काडली. हांव म्हज्या कॅबिनांतलो भायर सरतना स्पाय ग्रामार भायर सरतालो आनी हांव बरी कम्युनिस्ट सापडलो. कशी लागली म्हजी आयडिया? ब्रिलियंट. पूण पावलू तुवें न्ही आमच्या घरान स्पाय कॅमेरा बी लावन दवरूंक जाय न्ही? तुका खबर ना दासिया? हांवें आमच्या आख्ख्या घराक स्पाय कॅमेरा लावन दवरल्या सोडून टॉयलेटीन आनी बाथरुमांत. वॉट? तुका कितें हांव पिसो दिसता दासिया? आमच्याच घरात स्पाय कॅमेरा लावन दवरून सायमन येयलो सो दिसता. सायमन गुड. हांव तुजीच वाट पळयतलो. दासिया सर तुका पळोवंक नाका तुज्या घरकाराक कोणे त्रासान घातला पळय तो? वय सर म्हाका पळोवंक जाय. हवालदार ताका घेवन भितर यो. कोण? जुदास तू? वय जुदास, तुज्या खाशा रक्ताचो भाव. आनी जुदासान आमकां सगलें सांगलां. जाल्यार दासिया आतां आमकां तुज्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय सोत कितें पळय तें. कम ऑन दासिया, कम ऑन, स्पीक द ट्रूथ नाव. वय वय वय. जुदास सांग आसा म्हज्या खाशा रक्ताचो भाव. जेन्ना हांव आनी जुदास ल्हान आसली तेन्ना आमचे मायन पाय आमकां रित्रेक दिवन देव बिरातीन वाडयली. उपरांत आमचे शिकप काबार सावन जुदास RTO ऑफिसान कमिटाक कामाक लागलो आनी हांव एका चेड्याच्या मोगान पडले. म्हाका कोचांनी म्हज्या जायतेच सांगलेले तो चेडो म्हाका फोटोन पावतलो म्हूण. पूण हांव ताच्या मोगान इतले पिशे जाल्ले की म्हाका फुडलें कांय सजमना आहलें. आखरेक तो म्हाका आवयपणाच्या बेजार पावून सोडून गेलो. आनी दुसरे वाटेन जुदासाक करप्शन करपाची सोय जावन गेल्ली. एक दीस जुदास पयशे घेतना सापडलो आनी ताका सस्पेंड केलो. म्हणजे चार्जशीट कोर्टान फायल जाले. हांवें पयशे घेतल्यात म्हणून कोर्टान पुरावे मेळ्ळे. हेकाच लागून म्हाका कामा वयलो काडून उडयलो. म्हजे आनी म्हजे भयणीचे लोचेक लागून म्हजे माय पायन जीव दिलो. आनी हे सगलें घडलें फकत ह्या पावलूक लागून. तेन्ना म्हजे मोतीन हांवें चिंतलें तुका बूज शिको. म्हजे भयणीक हांवें तुजे लागीं काजार केलो आनी तुजी ट्रान्सफर काणकोणासान म्हापसा सेवांक सावन केली. आनी तुज्या ऑफिसांतल्या पिवनाक हांवें म्हज्या दुडवांनी हांवें विकतो घेतलो. कसलोच फायदो ना जालो. तूं जिखलो आनी हांव हारलो. हो आतां हांव सोजमली. हो सगलो ड्रामा तुजो. जुदास तुका म्हजो भाव म्हणून पासून म्हाका लज दिसता. जो मनीस पयशाच्या फाटल्यान धांवता न्ही ताका मागीर कांयच पडोन वचोंक ना. जावं तो बाय जावं माय, भाव जावं भयण जावं, ताका फकत धुडूच दिसती पडटा. पावलू हांव चुकली. म्हाका बिकॉज म्हाका हे सगळे जाहल्ले गाडयांनी भोंवक, व्हडली व्हडली जेवणाच्यो, बरी बरी कापडां न्हेसोन फॉल्गां मारूंक. पूण आतां हे म्हाका कांयच नाका. म्हाका माफ कर. ह्या फुडें हांव तुका मानान लेखतली. हवालदार जुदासाक वर आनी जिपीन बसय. बरें सर. बरें तर पावलू हांव येता. डॉक्टर सायमन तुका चड आनी चड देव बरें कर. इट्स बीन माय प्लेजर टू हेल्प. वन्स अगेन थँक्स फॉर ऑल युअर कॉपरेशन. एंड ऑल द बेस्ट टू यू नाव. तू एक ऑनेस्ट मनीस. Thank you. आनी हांव ऑनेस्ट मनशाक जरूर हेल्प करता. थँक्यू. आदी कितें घडलां तें सगळें विसरून आमी नवें आमचें जिवीत सुरू करूंक जाय अशें तुका दिसता? दिसता पावलू.
कोणाक किती दिसत रे बाबा हांवें आयकला तुमगे पुलीस आयला म्हूण खंय आहा ते पुलीस अरे तू कितें म्हणून सोदताय हांव तुजें सोजमोंग ना पूण हांव सोजमोली तूं म्हणूंक सोदताय पुलीस न्ही सारकें सारकें तुका कशें करून कळलें बाय गुड न्यूज आहा कितें गो वय वय आतां आसतलो रे आसतलो हितू त्यो कितें कोतालो बरो पावस पडटा दोरवो लावपाक होच वेळ बरो आसा कितें दोनया देवा हांव तुका दिनवास आनी अर्गां दिता आमचे राहिलेले सगळे ओदरूश तुवें पयस केले म्हणून आनी सुखाचे दीस तुवें आमचे राहिले म्हणून म्हजो पूत आनी सून केरळा पोटा गेल्यान ते रेतीराक आनी ती आयज तर आपलें जिवीत नवें जिवीत सुरू करूंक सोदतात आनी आयज ती येवपाचें आसात आनी हांव तुजी वाट पळोवन रावल्या माय बाय तूं आयलें तूं कशी आसाय हांव सांगू आनी तुवें म्हाका माय म्हटली वय माय सडे माय एक चेडू आपणाचे गोवाकार सोडून गोवाच्या घरा येता तेन्ना ताणें चिंतूंक जाय गोवाची माय आनी पाय गोवाची सासूमाय न्हय पूण आपलीच माय कशी आनी भायल्यान गोवाची माय पाय आपणाची सासूमाय आनी सासूपाय न्हय पूण आपणीच माय आनी पाय माय तूं भियेना काय आज सगळे काम हांव करतली आतां फकत तुवें बसोन रेस्ट घेवंक जाय बाय देवान तुका सदांच सुखी दवरचें आनी तुमचें गाजर जिवीत सदांच तुमी खुशाल जिवीत सारचें हेंच म्हजें आवडी दासिया दासिया अरे तुवें कितें म्हटलें दासिया तूं अशी नाचया म्हणटालो न्ही रे हे आतां सगळें हांवें बंद केलां बंद केलाय वय. आनी कित्याक रे कित्याक तुवें नाचपा बंद करून तूं एक बरी बायल जाल्या म्हूण बाय द वे तुमी केरळान केन्ना हाडल्या अरे सातू जायते हाडला आतां आयल्या आनी जायते हाडला चल भितर या हा चल माय यो रे बेगी माय बेगी या गोराब्याचेर कोणाच्यानूच वायट हाडूंक तांकां तांक ना कित्याक ह्या गोराब्यान आसा जिवीत आनी हें जिवीत सुबापुणी जिवीत आणि हांव आयलोलो दिवंक थोड्याच वेळाची मजा ह्या घरातलो म्हजो टाइम सोंपलो आता आता दुसऱ्या घरान वता नाजाल्यार थंयसरूय म्हजो टाइम सोंपतलो म्हणून कांयच सुचना सगळेच वाटांनी हांव लॉजीक सापडटा सर तर ह्या घराची चड चिंत नाका सर जालें तें जालें देवा तशी कशी पूण कायतान जरीनान म्हाका अशें करूंक पावनासलें आरे ताचें आयकून हांवें म्हज्या खास रोगताच्या आवय बापाचेर विसर घातलो आनी आखरेक तेंच म्हाका सोडून गेलें हेंच म्हाका चिंतल्यार म्हजें काळजाक धोको बसता सर हे संवसारा मनीस जे पण मनशा देण दिला न्हू तें देवा मनशागे न्हू पण देवा गेले देव तो पिस्ते उजार करपा दिता जे मनीस सारके ते देण उजार करना तेगेले तो देण काटा आनी दुसऱ्या मनशा दिता मनीस समजता आपण कश्ट करता त्रास काटा म्हणटकूच हे सगळे मुगेले पूण ते मनशा बडे खबर ना तो कश्ट करता त्रास काटा आनी गिन्यान उजार करता तेचेर सर पदवेता देवाची कृपा आसता देवाक एक वेळ आसता दिवपाचो आनी देवाक एक वेळ आसता काण ओडपाचो देवान तुगे ते देण काण वयले आपल्याक जाय तेन्ना डॉली हांगा उबे रावन कितें चोयताय ड्रामा चल हांव तुका व्हरोंक आयला चल चल हांव तुका व्हरोंक आयला ह्या संवसारांत रावन कसलोच फायदो ना तुका कसलोच फुडार ना चल चल तूं तुजो जीव सोंपय आनी म्हज्या राज्यान भितर सर थंय सद्दां पार्ट्योच जाता दुख्ख म्हणटा तें थंय ना फकत
ओके खूय वता म्हजो जीव दिव जीव दिव म्हाका ह्या जिवाची वीट आयल्या ह्या संवसारांत कसलोच फायदो ना बाय तू जीव दिवपा सोदिता अगो जीव दिवप म्हणजे हो बापू मनशा जिविताचो अरे किसली उठचोण येल म्हण जीव दिल म्हण जाता बाय तुका मोबायल आसा त्या मोबायला सारको उपयोग करूंक कोणा तुका हांव तुका त्या मोबायला उपयोग करून दाखयता चोय गिन्यान मोठाय ते मनशा दिलं जनवारा दिलो ना हे जाण आसता पूण तुका हांव हेचय राव हे चयला सुणी ते हे सुण्या दोन हात नाही पाय आहे पण आपल्यागे दोन्ही पायांनी हे सुणे आपल्यागे सगळी काम कोता हांव देवा आर्गां दिता बाय कित्याक हे सुणे न्हू एक तेंपा संवसारांतले फामाद सूण जावपा पावले कित्याक लोक अजाप जाताले हे सुण्या चोपा दोन पायांनी ते सगळे काम कोत आपल्या गेले हांव देवा आर्गां दिता कित्याक हे सुण्या दोन हात दिवं न्हय म्हूण आनी तेका तो सगळे चारय पांय दिलोले न्हू सुण्या मदले सुणे जाता आसले आनी सुण्या भाशेन मन वयता आसलोले पूण देवान तेका दोन पांय दिन फामाद सूण जावपा पावले तेका लागून तूं जिविता जेन्ना कितें उणी जाता न्हू मनशा बऱ्या पासत तुका बरें रूप दिलां हात पांय दिलय आनी तूं जीव दिवपा सोदीत पूण तुका दुडू दिवंक ना न्हूय मोजा मारून सांग तेका पूण हे सगळे दिवन कित्याक उपकारता चोरी तर तुज्या लागीं धुडू ना जालो बाय धूड सगळे न्हू बाय तूं धुडवा खबर कोता न्हू धूड म्हणटाय ते सगळे डॉली आयकलो न्हू तुवें कायतानान कितें सांगलां आयज कायतानाची उतरां आयकोन म्हाका पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांचो उगडास आयलो एका गिरेस्त बापायक दोग पूत आसले ताच्या धाकट्या पुतान आपल्या बापाय लागीं आपली गिरेस्तकायेचो वांटो मागलो घर सोडून पयस एका गांवांत गेलो आनी आपलें जिवीत मोजेन सारून ताणें आपली गिरेस्तकाय फोलगा मारून ओगडायली उपरांत ते गांवांत दुकोड आयलो तो पोटाचे भुकेन तळमळोक लागलो आनी कोण एका मनशागेर तो दुकरांक राखपाची सर्विसेक लागलो पूण दुकरांक आतां तें दोण पासून ताका खावंक मेवना जालें तेन्ना ताणें चिंतलें आपल्या बापायच्या घरान कितले दिसवड्याचे मानाय काम करून पोट भरून सुखांची येतात आनी हांव हांगासर पोटाचे भुकेन तळमळटा हांव म्हज्या बापायशी परत वेतलो आनी आपल्या पातकांचे बोगसणे मागतलो आनी तो उठलो आनीक आपल्या बापायशी गेलो आनी तो पयस आसतना तेगे बापाय तेका चोयता आनी धांवन वचोन तेका हांक्यान वता किस घेता न्हावयता न्हेसयता बोटां मूत घाता आनी ओडली पाटी कोता कित्याक तो बापूय मानून घेता हो आपल्यागे पूत सांडलो तो मेळ्ळो हो आपल्यागे पूत मेलोलो तो जीत जालो हांवूय तशेंच करतलो हांव आतांच वचोन म्हज्या माय पाय लागीं बोगसणे मागतलो राव डॅड हांवूय तुज्या सांगाताक येता आता माझी सारखीच फुटली रे बाबा जेम्स हांव चुकली म्हाज्या घोकरा म्हाका माफ कर चुडासेर म्हाका फुडयलें म्हजो मोग कोत्ता म्हजे लागीं कासा जातलो म्हूण सांगून म्हजे सगळे दुडू खावन तो म्हाका सोडून गेलो हांव चुकली म्हाका कोणा बोगस म्हजे घोकरा आनी म्हाका माफ कर एक एक बोडी मोडूंक सोपी पूण एक बंडल मोडपाक भरपूर कठीण हे प्रकरण हाता भायर गेले रे बाबा हांव तशेंच करतलो कित्याक एका मनशाच्या दोळ्यान पाटी असलेल्याक दुसऱ्याच्या दोळ्यांतले किसकूट काडपाक कसलोच अधिकार ना तूं दुसऱ्यांची नीत करी नाका आनी हांवूय तुजी नीत कोचचो ना अशें पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा सरिना हांवें तुका बक्षी जेन्ना आमचे लागीं दुडू आसले तेन्ना आमच्या घराब्यान एकूट नासलो आयज आमचे लागीं दुडू नात पूण आमचो परत एकूट जालो चल आमी आतां सांगातान वचोन
म्हजे माय पाय लागीं बोगसण मागून ताका परत त्या घरान हाडलें. हांव आयला तुमकां येवकार दिवंक म्हज्या राजान. हें जिवीत सासणाचें जिवीत, सुबां फळां दितोलें जिवीत. ह्या गोराब्याचेर नदर मारात आनी तुमी चिंतात तुमकां कितें जाय, जिवीत वो मौजा. आणि हांव आयलोलो तुमकां दिवंक थोड्याच वेळाची मजा. आता माझी सारखीच फुटली रे बाबा.